कोरोनाच्या फाटभुंयेर भितरल्या वाठारांनी येरादारीची जावची खर तपासणी वाडपाक लागल्या मागणी। लॉकडाऊनात सदळताय दिल्ल्यान सोशल डिस्टन्सिंगाचे उडोवपाक लागल्यात धजा। मास्काय वापरप जाला कमी। पर्यटनान उडयल्या मान, शुन्यापासून परत करची पडटली सुरवात म्हणटा पर्यटन मंत्री। जाल्यार बंदर कप्तान मंत्र्याच्या कोतान हेर राज्याक ग्रीन झोनात गेल्या उपरांतच पर्यटन मळार सुरू जाव येतात हालचाली। गोवा डेअरीत खंय चल्ल्या हात की सफाई, दुधाच्यो पोतयो लागल्यात वचूंक चोरयेक। आदल्या अध्यक्षाचो आरोप, लोकय पळयतात वाट केन्ना जातले दूध का दूध और पानी का पानी। विजागातले फॅक्टरीची गॅस झाली लीक, आंध्र प्रदेशात माजला खवदळ। 200 जणांक व्हरून घातल्यात हॉस्पिटलात, 11 जणांक वगडावचो पडलो जीव। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। गोंयच्या पर्यटनाचो नियाळ घेवपाक थोडो काळो लागतलो, कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सांगला। तो म्हणटा आमी ग्रीन झोनात थळाव्या पर्यटकांक येवकार दितले। महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि दिल्ली सारकिल्या राज्यांनी कोरोना पिडेस्तांचो आंकडो वाडत चल्ला अशें मायकलान सांगले। पयलीं पासून आमकां चालू करपाक जाय, तेजे बद्दल विचार बरो आमकां सगळे तज्ञ लोकांक घेवन फुडें वयतले आमी आनी परतो झिरोंतल्यान मुखार मायनस झिरो जाल्ल्यान झिरोंतल्यान मुखार वचपाक जाय। गोंयाची आर्थीक स्थिती ही एकदम सकयल गेल्ली आहा, स्लो डावन जाल्ली आहा इकॉनॉमी, आनी स्लो डावन न्ही सारकीच काबार जाल्ली आहा। आनी आतां तेजे भितरल्यान झिरोंतल्यान आमकां मुखार वचपाक जाय। तेजे खातीर जे टुरिजमांतले तज्ञ आनी जे मास्टर आसात, जे स्टेटहूड आसात, तांकां सगळ्यांक घेवन आनी आमचे डायरेक्टर, चीफ मिनिस्टर, CS हेंकां सगळ्यांक भितर घेवन आमकां टुरिजम जे 1960 जे गोवा आसलेलें तें परतें मुखार आमकां व्हरपाक जाय। एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार तेजे भितर 1960 जेन्ना गोवा आसलेलें सुंदर गोवा आनी आतां 2020 भितरलें गोवा हें खूब डिफरंट आसलें। कारण एकच डिफरन्स की लोक कमीत कमी 80 लाख लोक टुरिस्ट हे गोंयांत येयले, वर्साक 80 लाख, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे। आमकां आतां जे आमी टुरिजमा खातीर पावल उबारतले ते 1960चो गोवा पळोवन उबारतले। आमकां ड्रग्स घेवपी ट्युरिस्ट नाका, आमकां रस्त्यार जेवण करपी ट्युरिस्ट नाका, आमकां बिचाचेर अंधाधुंदी करपी ट्युरिस्ट नाका। बरे ट्युरिस्ट जाय आनी पयशांनी बी स्ट्रॉंग असलेले ट्युरिस्ट जाय, श्रीमंत ट्युरिस्ट जाय। जेन्ना म्हाका दिसता जेन्ना वॅक्सिन हेजे येतलें, मेडिसीन येतलें, तेन्नाच आमचो ट्युरिजम मुवमेंट जातलो। ट्युरिस्ट आयल्या शिवाय ट्युरिजम चलूं शकना। म्हणून आमचो जाता तितलो हें पयलीं आमकां भितर प्रोटेक्ट घेवपाचें चड प्रयत्न चल्ला आनी आमचे जीव आमकां सांबाळपाक, जीव पयलो सांबाळप आनी मागीर फुडलें। जीवच बरो ना जाल्यार ट्युरिस्टांनी खंय चल, ट्युरिजम खंय चलतलो। See, revive the tourism industry will take time. It all depends on green zone, like Goa is a green zone. If Delhi becomes green zone, Haryana, Delhi, Punjab, all the neighboring area over there, Rajasthan, then we can open up tourism activity for those states to come to Goa. Flights can start from there to come to Goa. तेन्ना इंडियन ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक चालू जातले। तेका म्हाज्या हिसपान 1-2 म्हयने आनीक लागोंक शकता, कित्याक इफ यू लूक एट एंटायर इंडिया द नंबर्स आर गोईंग अप, द कोरोना वायरस नंबर्स आर गोईंग अप इन महाराष्ट्र, इन कर्नाटका, इन Delhi also, you know, all the other states wherever it was there going up in full swing, it is going up. So we have to take care and see that all those states, nobody comes to Goa till they come in green zone. Green zone जाले काय the activity will start. Employer आणि employee जो तर आयज सपोर्ट करतलो जाल्यार सरकारान एम्प्लॉयराक सपोर्ट करूंक जाय, नॉट इन वे ऑफ आमी लोन वेवर मागोना। आमी मागता की जो मॉरेटोरियम तुम्ही दिला आमकां 3 months फुडें आयल्या इन्स्टॉलमेंटाचो, तो इंट्रस्टूय फुडें व्हरचो।
तेन्ना आमी वी कॅन पास ऑन द बेनिफीट टू द एम्प्लॉई. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. हजारांनी स्थलांतरीत कामगार आपल्या गावाक वचपा खातीर साठल्यो पोटल्यो बांदून तयार रावल्यात. पूण आतां सरकार, आमदार, उद्योजक आनी कांय वेवसायी चिंतेस्त जाल्यात. हे कामगार गेले जाल्यार गोंयची अर्थवेवस्था आनी उद्देग कोसळटले अशें तांकां आतां दिसपाक लागलां. हजारांनी कामगार गोंय सोडून गेले जाल्यार तेंची कामां कोण करतलो हो प्रश्नय तांकां सतावपाक लागला. उपासमारीची पाळी येयल्या उपरांत स्थलांतरीत कामगारांनी साठल्यो पोटल्यो बांदून घरा वचपाची तयारी चलयल्या. पूण गोंयचे आमदार चिंतेत सांपडल्यात. सत्ताधारी आनी विरोधांतले बी. तांकां सतायता तो भंय म्हटल्यार सगळे कामगार गेले जाल्यार तेंची कामां कोण करतलो. खास करून बांदकामां, रस्ते, कोयर, पर्यटन आनी हेर मळा वयलीं. गोंयकार करतले ही कामां. आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी आणि labor force, if they go out of Goa, all the labor force goes out of Goa, even 50% goes, then all the construction activity will come to a standstill. Okay. लोकांची घरां बांदप चालू आहा, कोणाची फ्लॅटां कोणें बूक केल्या तांकां मेळपाक जाय टायमार. और इवन मातशी डिले जाल्यार कितले आतां कोविडाक 2 months ऑलरेडी डिले जाल्या. सो आतां ती एक्टिविटी चालू जावपाक जाय. आनी ही एक्टिविटी चालू जातली जाल्यार लेबर फोर्स जे आहा, गवणे आसूं, कार्पेंटर्स आसूं आनी स्किल्ड लेबर आनी अनस्किल्ड, म्हणजे तेणी गोंयां आसचे आनी ह्या आमच्या जितकी वास्तू चालू आहा, गोडेक रोडाचें काम चालू आहा, हें काम चालू उरचें. तें वचत जाल्यार हें सगळें काम बंद पडटलें. सो आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की तेणें एक मॅसेज धाडची आनी मिडियाक जेन्ना एड्रेस करतना सांगचें की हे हो लेबर फोर्स आमकां गोंयांत जावो आनी तुमी रावचे म्हणून. वॉट एवर नीड्स टू बी डन, गव्हर्मेंट इज देर टू हेल्प यू एंड ऑल द प्रायवेट एंटिटीज जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा तेजे अंडर हे लेबर आहा ते तुमकां हेल्प करतले, सपोर्ट करतले आनी स्लोली दीस वील कम बॅक टू ऑन ट्रॅक. We need to understand what our priorities are. Development समज आसा आनी आमी ग्रीन झोनान आसा. It is a part of us to through the industry to convince our people to stay back so that works do not get hampered. ते थंय गांवान वचून कित्याक वता? स्वताच्या सेफ्टी खातीर आनी पोटा खातीर. समज दोनी हांगा थंगा मेळटा ते वचपाचो प्रश्न येवचो ना, कित्याक ती थोडी कामां गोंयकार करना. This works those people only do which they categorically wanting we need them to be here. If they are not here and if government is not able to sustain them to come here, I think we may have difficulties. तर 71,000 लोकांनी कितें अर्ज केला ते भायर वचपाक. पूण आतां गोंयांत काम कोण करतलो? आतां सगळे तरेची कामां आसा. आतां हे पावसाचें आसा. रोड रिपेर करपाचे सगळे खड्डे पडल्यात सगळे तरेचे. सिवरेज ती 2000 कितें फाटींच कंप्लीट जातली म्हणले ते तेन्नाचे मिनिस्टरान सांगलें की सिवरेज कंप्लीट जातली. ती सिवरेज कंप्लीट जावना, ते खड्डे पडलेले आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. पुराय देश कोरोना व्हायरसाच्या विरोधात झूज दिता आनी त्याच वेळार आंध्र प्रदेशांतल्या विजाग शारांत खवदळ जाला. पॉलिमार फॅक्टरींतल्यान स्टायलीन गॅस लीक जाल्ल्यान 11 जाणांक जीव वगडावचे पडले जाल्यार 200 लोकांक व्हरून हॉस्पिटलांत घातल्यात. लॉकडावना उपरांत ही इंडस्ट्री सुरू जावपाची आसली. बिरेस्तारा ही घडणूक घडली. LG पॉलिमरचे कामगार फॅक्टरी परतून सुरू करपाचो यत्न करताले. त्याच वेळार टॉक्सीक टाकयेंतली गॅस लीक जाली. फॅक्टरी पासून सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर ही गॅस पातळ्ळी. रस्त्यावयल्या लोकांक अस्वस्थ दिसपाक लागले. बऱ्याच जाणांनी स्वास घेवपाक त्रास जाता अशें सांगलें. बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारी यंत्रणा आनी पुलीस थंय धांवून गेले आनी गॅस आटापांत हाडपा खातीर उदकाचे फवारे मारले. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणान हे घडणुकेचेर उजवाड घातला. पळयात. So this morning, as you already know,
there was a chemical leak in a factory about 20 kilometers from Visakhapatnam. The gas that has leaked is called styrene. We'll tell you a little bit about what we know about the properties of this gas. It's toxic. It's injurious to human health. And so far, what we know is that 9 persons have lost their lives. Nearly 1,000 people were directly exposed in the living in the close proximity to the plant. And they have been evacuated, and a medical treatment is going on. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दोडामार्ग बॉर्डरी वयल्या चेक नाक्याचेर पुलीस वाहनां तपासतात खरी, पूण अंतर्गत येरादारी करतल्या ट्रकांची खर तपासणी जावंक जाय. नाजाल्यार ग्रीन झोनात गेल्लें गोंय रेड झोनात पावपाक वेळ लागचो ना. समाजीक वावुरपी सांगपाक लागल्यात. दिवचलच्या बाजारा वेळार लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक नाशिल्ल्याचें नजरेक येयलां. पळयात पुराय स्टोरी. बिरेस्तारा गोवा 365 दोडामार्ग चेक नाक्यार वचून थंय चलिल्ल्या चेकिंगाचेर नदर दवरली. भलायकी खात्यान थंय थर्मल स्क्रिनिंगा खातीर बूथ घातल्यात. भायल्यान येवपी लोकांची तपासणी जाता. पूण गोंयांत ग्रीन झोन जाहीर जाल्या उपरांत अंतर्गत वाठारांनी मात सदळताय दिसून आयल्या. देखीक दिवचले बाजाराक गर्दी जाल्ली, पूण मास्कां आनी सोशल डिस्टन्सिंग मात दिसलें ना. सरकारान हे बाबतींत खर पावलां उबारपाक जाय अशी मागणी फुडें आयल्या. पळयात. आयज दुर्दैव अशें बार्रांनी होलसेल हेका रांगे लागल्या आनी थंय सरकाराचें नियंत्रण ना, मार्केटान नियंत्रण ना. आनी आयज कित्येक वर्सां मायनींग लोक राडटाले, संवसार लोकांचे उद्ध्वस्त जाले बाबा मायनी चालू करा. आनी आयज हो कोवीड हेचो येदे व्हडलें संकट आसतना हेंच्यांनी मायनींग चालू केलें. आनी हे सगळे कर्नाटकांतल्यान गाडी येता. आयज सरकाराक विचारूं शकता, जे कर्नाटकांतल्यान गाडयो येता, कितलेशे ड्रायव्हर सगळे भायल्यान येता. त्या ड्रायव्हराक तुमी चॅक केला, कित्येक चोर वाटे आहा त्या चोर वाट्यांनी लोक घुसत आसा. कित्याक गोवा सेफ म्हणून ग्रीन झोन डिक्लेअर केलें. लोकांक कितें दिसता आयज गोंया सेफ, पूण आयज गोंयकारांक सेफ दवरुपाक सरकारान हे प्रॉपर नियंत्रण दवरलेंच जाल्यार आयज खंय तरी आमी सारके रावतले. हांगाचे पुलीस डिपार्टमेंट म्हणा किंवा क्वॉरंटायन सेंटरचे मनीस आनी जे लोक रजिस्ट्रेशनाक आसा ते सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून हांगा सारकें वेवस्थीत रजिस्ट्रेशन जाता. रजिस्ट्रेशन केल्ल्यो गाडयो गोवा बॉर्डरींतसून भायर वता त्यो भितर येता. परंतु एक सांगपाक म्हाका वायट दिसता की काल जेन्ना आमी बिचोले मार्केटान आसले तेन्ना परिस्थिती सामकी वायट आसलेली. बुधवाराचो बाजार असल्या कारणान लोकांनी बाजाराच्या दिसा थोडी गर्दी केल्ली. सोशल डिस्टन्स मेंटेन जायनासलेले. आनी जर अशी परिस्थिती जर जाली जाल्यार येणारो काळ आमच्या खातीर सामको भयानक आसा. ह्यो गोष्टी घडपाक जायना. लोकांनी सोशल डिस्टन्स पाळपाक जाय. दुसरी गोष्ट, मिरची म्हणा किंवा जी पुरुमेताची वस्तू आहा त्यो आतां वर्साचे 12 म्हयने मेळटा. ताच्या खातीर स्पेशल तांकां हाडून दवरपाची अशी गरज ना. पूण आयच्या क्षणाक आमकां गरज आसा ती सोशल डिस्टन्स मेंटेन करप, तशेंच घरांतसून भायर सरप. दिवचल आनी दोडामार्गच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे मुख्य सचिव परिमल रायाक बिरेस्तारा वचून मेळ्ळो. चर्चिल ब्रदर्सांक दिल्ल्या अनुदानाची चवकशी करची अशें तेणें मागलां. पळयात. Basically, I had come here to give a representation to the Chief Secretary regarding the complaint which I have lodged against Churchill Brothers Private Limited. जो fraudulently way he has misused the funds of the government by providing false information. ते लास्ट 2 दिसान हईज होल जो स्कॅम ताणें जो तयार केला, फुटबॉलाच्या नावार जे पयशे उबारल्या विदाउट हॅविंग एनीथिंग विथ हिम, नायदर अ कंपनी, नायदर हॅविंग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट गिवन. द वे ही हॅज युटिलायज मनी फ्रॉम गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन GFDC ऑर फ्रॉम SAG. हाजे सगळे हे जे हांवें पॉयंट्स काडिल्ले एंड द होल थिंग वीच वॉज एक्सपोज्ड एज फार एज स्कॅम इज कन्सर्न. सरप्रायझिंगली द गव्हर्मेंट इज एक्टींग जशे म्हजे कलिग्स म्हणटा ते 3 माकोड आसता. दोळे धापिल्लो, तोंड धापिल्लें आनी कान धापिल्लो. मोनो, कुड्डो आनी बेड्डो. सद्या सरकारान ती भुमिका घेतिल्ली आसा वेर दे आर नॉट एबल टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट वीच वी हॅड रेज्ड. I had told about this thing and I was expecting a immediate action from the Chief Minister, who always is talking about zero tolerance to corruption. But this is a classic case where the Chief Minister is not even, now the government has
reverted back on this case, for which I thought it is deemed fit to represent it officially by a proper file. So the file with all details, including all the information that was received regarding this particular misappropriation of funds and the scam with Churchill Brothers and Churchill Bob is involved, तो आज Chief Secretary कडे दिल्ले आसा. That representation दिवपाक आयल्लो with a request that immediate action be taken, कि that there are apprehensions that another 1 crore is being supposed to be given by May 8th by SAG in a time when we all are running. आमचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद जाल्ले आसा, कामां बंद जाल्ली आसा, रस्त्याची कामां कमी जाल्ली आसा आनी ऑस्टेरिटी मेजर्स सरकार स्वता उलयता. हे उलयता आसतना फुडले पयशे पयले न दिवप आनी फाटले पयशे परत रिकवर करप ही भुमिका सरकारान घेतली. विल ऑल्सो हेल्प अ लॉंग वे टू एन्श्युअर दॅट कोविड रिलीफ फंडाकूय पयशे मेळटले. भारतात कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह केसींनी 50,000ांचो आंकडो हुंपला. एका दिसातच 2,680 केशी नोंदयल्यात. ह्यो धरून एकूण केशींचो आंकडो 53,000ांचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 111 परस चड जाणांनी जीव वगडायले. 1,189 पेशंटांचे जीव वाटावपाक दोतोरांक यश येयलां. आतां मेरेन भारतात 52,952 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. ह्या भयानक व्हायरसा बरोबर झुजतना 1,783 जाणांनी निमणो स्वास घेतलो, जाल्यार 15,267 जाणांक नवी जीण मेळ्ळ्या. महाराष्ट्रांतलो ह्या केशींचो आंकडो 14,541, गुजरातात 5,804, दिल्ली 4,898 आणि तामिळनाडूत 3,550 पावला. संवसारभरात एका दिसा भितर 71,000 जाणांक कोविड-19 कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या. एकूण पिडेस्तांचो आंकडो 38 लाखां वयर पावला. 2.65 लाख दुयेंतींच्या मरणाची नोंद जाल्या, जाल्यार 13 लाखां परस चड दुयेंती बरे जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा डेअरीत आता हातकी सफाई जावपाक लागल्या. गोवा डेअरींतली दुधाची पाकिटाच खंय कोण चोरून व्हरता. आदलो अध्यक्ष राजेंद्र फळदेसायाचो हो आरोप. दूध का दूध और पानी का पानी जावपाची लोकय वाट पळयतात. पळयात हे पुराय प्रकरण. गोवा डेअरीचो आदलो अध्यक्ष राजेंद्र फळदेसाय सांगता ते प्रमाण गोवा डेअरीच्या सेक्युरिटी गार्डान गेटीचेर एक ट्रक आडायलो. तेतून ताका दुधाची पाकिटां लिपयल्ली दिश्टी पडली. ताणें ताच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन ते विशीं कागाळ केली, पूण ताका खंय तोंड बंद दवरपाक सांगलें. आतां तर हे रॅकेट उक्ताडार हाडला म्हणून ताका सतावपाक लागल्यात. पळयात फळदेसाय कितें सांगता तो. नवीन सेक्युरिटी 1 तारखेच्यान जॉइन जाले आसात आनी तेमी दूध चोरतना गाडी धरली आसा आनी ती पेडणे रुटा गाडी आसा. इन्सुलेटेड व्हॅन म्हणजे तेतून मुखार दूध दवरपा जायना, ते मुखार पॅकेट तेमी सेक्युरिटीन धरली आसा. ही पॅकेट धरली आनी तो कंप्लेन करून जेन्ना MD फुड्यान गेलो तेन्ना MD सांगता ताका तूं कंप्लेन करनाक म्हणून. तांकां हॅरेस करता, तुमी कितें हें केलें. अशें करून चोरी करून जर हें करता जाल्यार कांय अर्थ ना. जर इतली चोरी जाता जाल्यार तेंचेर कितें एक्शन घेयली. म्हाजे भशेन जाल्यार आसा ती गाडी टर्मिनेट करपा आसली आनी ती गाडी आसा रुपेश नायक नांवाचेर आसा, पेडणे रुटार दूध सप्लाय करता. गाडये फोटोज क्लियर आमकां कळ्ळो आसा. हांवें तेजी क्लिक काडून पयल्या ती गाडी रुपेश नायका नांवार हें जालें आसा, रेजिस्टर आसा. ही गाडी तेमी ब्लॅक लिस्टान उडोवपाक आसली, तेजेर आजून कांय एक्शन घेयलें ना. म्हणटे अशें दिवसा चोरी चलता जाल्यार ताका कितें अर्थ उरला. एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपूण बरें करून चलयता, डायरेक्टर चोरताले. ही चोरी आतां ओपन जाली आसा. ती गाडी टर्मिनेट करून तेजेर एक्शन जावपाक जाय, ते गाडयेचेर केस जावपाक जाय, ब्लॅक लिस्टान उडोवपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेजेर CMान आनी सहकार मंत्र्यान लक्ष घालचें. सहकार मंत्र्यान आमकां सांगलें की तुमकां कितें जाय तें डेरी वचून मागय. आमी कितलीशीं एप्लिकेशन केली आसा. शिवानंद नायक पेडणेकर हेजे नांवान जवळ जवळ 20 एप्लिकेशन, आजुनूय एक रिप्लाय आमकां मेळ्ळो ना. एडमिनिस्ट्रेटरान MD फट्टे बसयलो आसा, तोय सारको ना. कित्याक म्हळ्यार तेजेर हांव चेअरमॅन आसतना इन्क्वायरी बसयली आसली. तो ट्रिटमेंटा तो दोतोर गोरवाचो, तो ट्रिटमेंटा वयतना वखदांची ज्यो स्लिपी काडल्यो तेजे पयशे तेणें 3-4 लाख आमकां पे करपा आसले आनी तेजी इन्क्वायरी चालू आसली. असले मनशां जेन्ना MD बसयला प्रशासकान, तो कितली बरी डेअरी चलयतलो आनी तेणी गव्हर्मेंटा सारकी तेगे रिपोर्ट पावयली ना. ती इन्क्वायरी थिंगाच काबार केली आहा. ती कशी काबार केली आहा तेजी चवकशी जावंक जाय आसली. स्टाफा हॅरेस करप असली हें चल्लें आसा. जेन्ना असली चोरी जाता तेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय आसलें.
हे मागे एक सीएमा एक रिक्वेस्ट आसा आनी सहकार मंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की ही संजीवनी कोण उडयनाका. आमी शेतकरी असल्या कारणान आमकां दुख्ख जाता की एक संस्था आमगे सोंपता. म्हागे उद्देश आसा की संस्था सोंपोवपा न्हू किंवा डेरी कांयच वायट करपा न्हू. म्हाका हें लोकांक दाखोवन दिवपा जाय, गोवोरमेंटाक दाखोवन दिवपा जाय. असली एडमिनिस्ट्रेटर बसलेले नासतना चोरयो हें तें चल्लां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पणजेचें मार्केट बिरेस्तारच्यान उक्तें जालें. सगळ्या दुकानदारांनी सॅनिटायझर बाळगुपाचो तशेंच गिरायकांक समाजीक अंतर राखपाचें भान हाडून दिवचें. महापौर उदय मडकयकारान उलो मारला. वर्सुकी पुरुमेंताचे फेस्ताचे तयारेचेरय महापौर उलयलो. पळयात. पणजेचें मार्केट 40 दिसां परस चड तेंपा खातीर बंद आसलें. कांय दिसां आदीं लोकां खातीर फकत भाजी आनी नुस्तें मार्केट उक्तें केल्लें. भाजी विकपा खातीर विक्रेत्यांक भायर सुवात दिल्ली. आयज आमकां ओपन करून दिलें मेहरान, तें मातशें बरें दिसलें. आनी केस आमी खूब म्हणजे आमचे कोरोना जाला न्हू तें खूब बरें केल्लें. म्हणजे लोकांक सोडिना जाल्यार खूब बरें केलें. कित्याक आमी गोंयान जे सायबीण म्हाजे हितून खूब सेफ आहा. आनी आयज बरें केलें ओपन करून आनी गिरायकूय मातशें आयज जालें. आनी आमी गिरायक सारकें वेवस्थीत करून दिला लोकांक. आमी आमचो सगळो मसालो विकता फूल मिरची बी. आनी आतां कितें मातशें करून बेता सामान घेवपाक लोक येता न्हू तेंकां मातशें हें करून व्हेला सगळ्यांनी. रेट बी वाडल्या काय आसा तशीच आहा पयलीं. ना रेट आतां कितें आमचो आतां तसोच रेट आहा. आतां हे बी जालां रेट कांय वाडोवंक ना. आतां आमचे कितें रेट आहा तसोच. लोक समजता कितें बंद आहा म्हणून रेट मायज आहा. रेट तो मायज कांयच ना. रेट सेम आहा तसो. आतां मिरसांगे सुक्यो मिरसांगे रेट कशें चलता तो तुमचो? आतां सद्या आतां कॅश्मीर आहा ती 400 आसलेली, बेडगी आहा ती 300 आसलेली आनी गांवठी आसलेली 600 सेम. मार्केट आमी आज ओपन केलें. मेन मार्केट हें जे जवळ जवळ 43 दीस जाले बंद आशिल्लें. म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयच्या पणजेचेंच मार्केट आमी भितरलें मार्केट स्टार्ट करपाक आमी कितें केलां, जे भाजीवाल्यांक भायर बसयले तांकां आमी हांगा बसपाक आमी दिवचे ना. म्हणजे लॉकडावन जावं गोवोरमेंटाची प्रॉपर गायडलायन आयल्या शिवाय तांकां भायरूच दवरले आमी. आनी जी भितर शॉपां मसाल्याची जावं ग्रोसरी आयटम, आतां मोबायल रिपेर, मोबायल टेलरींग, कपड्या शॉपां ती आमी चालू केल्या. तितकेच लोकांक भितर सोडटा. गर्दी मॉनिटर करपाकूय आमचे लोक आसा भितरूय भायरूय आसा सोडपाक. आनी लोकां कडेन हांव मागता लोकांनी प्रॉपर मास्क घालून आनी शॉपवाल्यांकूय आमी सांगला प्रॉपर मास्क घाला, सेफ डिस्टन्सींग दवरा आनी प्रॉपर तुमी खरेदी करा म्हणून. त्या प्रमाणे लोकूय समजूतदारपणान भितर सरता आनी तेंचे वेवस्थीत सद्या तरी चालू आसा. अशें मार्केट आमचें लॉकडावन फुडले गायडलायनीसर आमी हें मार्केट अशें पयलीं चालू दवरतले. आयचो दीस पळोवया कशें हें जाता तें. त्या प्रमाणे मागीर आमी फुडलीं डिसिजनां मागीर घेतली पडटा. पणजे दर वर्सा जातल्या पुरुमेताचे फेस्ताचे तयारे विशीं महापौर उलयलो. पळयात. न्हू आतां पुरुमेंताचे फेस्ताचे आतां फेरी तुमी कितें केलें? पुरुमेताच्या फेस्ताची आमी कितें केलां, सगळो सबंद गोंयान जो मेन बाजार आसलो म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार भरतालो तो आजुनी बाजार भरूंक ना. लोकांक आजुनी पुरुमेताचें जें सामान जें हें करूंक जाय आसलें, पावस लागीं पावलो तें आजुनी लोकांक खरेदी करूंक मेळूना. म्हणून आमी कितें केलां, पुरुमेताची पणजेन जी फेरी भरताली ती लिमिटेड लोक येताले. म्हणून आमी जो नॅशनल थेटर रोड आसा फूल रोड ब्लॉक करून म्हाका जवळ जवळ एक 50-75 लोकांक तरी बसपाक मेळटलें. सोशल मार्कींग करून सगळें करून लोकांक आमी रिक्वेस्ट करता, जे कोण शेतकारी आसा, जे कोण गोंयचो म्हणजे मिरसांगो, कांदे, अळसाणे जावं आमटाण अशीं जी सोलां जी कितें विकतालीं ती कोणा कडेन विकूंक सोदता तेंच्या कडेन आमचे कडेन एप्रोच जावचें, आमचे कडेन नांव दिवचें. नांव दिवपाचें पयलीं इतकेंच कारण की आमकां प्रॉपर प्लॅनिंग करूंक मेळटलें म्हणून. सारकें आमी त्या प्रमाणे प्लॅनिंग करून आमी तांकां संदी दिवंक सोदता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.